कुटुंबिक समजूमल्या भाविक खरा देवाच्या उंडोवान रूपांतर करून ओडीन क्रिस्ताच्या भक्तीर उर्बे आयल्या आमी जेवणाक सोम्याच्या सोम्याची जुतय एक कोड्या बांधन मोगाच्या सोम्याचे जेवण अर्घा बलिदान सर्गीचे पवित्रकार दिता समाधान सोम्याचे मरण जीविता कारण जीवन पण बरवशा सोम्याक दिन वाजताना कुरपेन सरामी वाढतां ताका वाखणताना आत्मिक पिडांत एकवडतां मागून घेवया ताचे पवी सर्गींचे बेसां जोडूच्या कायती जाव्या ताचे तान सल्वसा सोम्याचे जेवण बलिदान सर्गीचे पवित्रकार दिता समाधान सोम्याचे मरण जीविता कारण जीवन भावडीनो तुमकां समेस्तांक ह्या देवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता. अद्वेंत काळ असो, निमाणो आयतार, क्रिस्त येण्याच्या काळ असो, चवथो आयतार आज आमी संभ्रमतना सुमेच्या जल्माच्या परबेक आमी लक्षेल्यान आयती जाते आसा. ह्या संदर्भार ह्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाची काळजाची जावन येमिसाचें बलिदान भेटोवया, एकामेका खातीर मागया. माध्यम मुखांतर येमिसाचें बलिदान भेटयतात त्या सर्व गरजेवंत पिडेस्त भाव भयणी बसोत, गरजेवंत भाव भयणी बसोत विशेष करून संदर्भार आमी मागया. हे संदर्भार देवान आपणा केले उपकारां करगन सावन येमिसाचें बलिदान भेटयता. लिल्ली क्वार्टर्स कोसेस वाडो, जसिंता पिंटो कोसेस वाडो, सॅन्सिया जोशल डिसोजा बंटवाळ, तशेंच एल्सन आनी कॅरल डिकोस्ता मिलारमाय वाडो, लुसी रोड्रिगेस वेलंकनी वाडो. देवान आपणा केल्ल्या सर्व उपकारांक तिंगर जावन येमिसाचें बलिदान भेटयतात तांचे खातीर विशेष करून मागया. तशेंच देवादीन लॉरेन्स कडोजोच्या आत्म्या मिस्तिता जुलियट कडोजा कोशेस वाडो. कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सरसंध्याच्या आत्म्या मिस्तिता जिविन्स पायस कोशेस वाडो. देवादीन जानेट मेंडोन्सा हेच्या आत्म्या मिस्तिता जिविन्स पायस कोशेस वाडो. हे सर्व ते बसोत मागया. आम्हा समेस्तां बसोत मागया. जे कोणा मागतान बसयला सुगडास करून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाचे न्हू, आयताराच्या ह्या बगी दिसा अर्गां बलिदान भेटोवंक हे वेदी मुखार सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती पेल्याची सेवेन जेजू पळोवया म्हणलो संदेश दिता. आमची भाव भयणी कश्टातना तांची सेवा करूंक आनी देवाचो अनुभव जोडूंक गरज आसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया.
मगाळ भाव भणीनो मरी एलिझाबेथीची भेट करता कश्टा कंदाच्या कलार मरी एलिझाबेथीची सेवा करूंक फुडें सरता. आमच्या जिवितांत ती सेवेंत समाधान मेळटा, सेवेंत शांती मेळटा, सेवेंत संतोष आसा म्हणलें सत आमी जाणा जावंक जाय. ह्या दिशेन मेटां काडूंक जायची कृपे देणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. हे घडी बरो आमी दोळे धांपया. आमी गेल्ल्या पातकाची दूख धरया. ते पोटी सगळींचो संतोष वा समाधान आमचे ती रुता करूंक आमी सुकल्या. आमी आमच्या खातीर मात वावरल्या, हेरां खातीर वावरूंक आमी सुकल्या. ह्या मुखांतर तो संतोष आपणावंक आमी सुकोवंक ना. सम्मेलकचें बक्षाणें मागया. काळजांत हांव दुखदन बक्षाणें मागतल्या बक्षाणें दिवच्या तुका बापान धाडला. सुम्या काकूतक सुम्या काकूतक तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूतक क्रिस्ता काकूतक आमचे गती विनंती करच्या तूं देवा बापाच्या उजव्या बसलाय. सुम्या काकूतक सुम्या काकूतक देवा बापाची काकूळ तूं म्हज्या कुटुंबाचेर आमच्या समेस्तांचेर मागच्या एक घडी भर दोळे धांपून आमचे तकली बघून समेची काकूळ तूं जोडया. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. प्रार्थुया. एक घडी भर दोळे धांपया. आमी केल्ल्या पातकांची दूख धरया. हे इरादे दिवन इमिसाचें बलिदान भेटयता. ते इरादे सगळे सोम्या मुखार आमी दवरया. कोणा मागतान बसयला सुगडास करून तांचे बसोत मागया. सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बापा, तुज्या दुतान आमकां कळयलें देखून तुजो पूत मनीस जालो म्हणून आमी जाणा जाल्या. ताच्या कस्तांनी कुर्सा वरवीं पुन्हा जिवानपणाच्या वैभवाक आमी पावच्या. आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. मिका प्रवोदेच्या पुस्तकांतलें वसप. अशें म्हणटा सर्वेस्पोर, पूण तूं बेथलेमा एफ्राता, जुदाच्या कुळया मदें तूं बोव ल्हान, तरी इस्रायलाचे राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो. ताचो आराम न्ही आतांचो, बागार बोव पुर्विल्ल्या काळाचो. देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सर्वेस्पोर तांकां सांडटलो. उपरांत ताचे उरिल्ले भाव इस्रायलीची परतून येतले. सर्वेस्पोर पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिंडाक सरयतलो. ती सुरक्षीत वस्ती करतली, कित्याक तेदना तावन तांची पदवी पृथ्वीच्या सिमापर्यंत पावतली आनी तो शांती जातलो. देवाचें उतार. देवाचे व्हड उपकार. एकटाय कर, तुझ्या मुखा म्हणसो परजळ आमचेर फाकर. इस्रायेलाच्या गोव्या किरुबावैर सिंहासनार बसून असलेल्या तुझ्या मुखा म्हणसो परजळ आमचेर पडो.
देवा आमकां एकठांय कर तुज्या मुखा मोळाचो अर्जळ आमचेर फांकर दळपरांच्या देवा आमकां फडकन पळय सरकारता नतरकार हे दाखवालीचे लागीं येवन भेट कर तुझ्या उजव्या हातान लावून बोट केल्ले दाखवाले बाळगून सांबाळ देवा आमकां एकठांय कर तुज्या मुखा मोळाचो अर्जळ आमचेर फांकर देवा आमकां एकठांय कर तुज्या मुखा मोळाचो अर्जळ आमचेर फांकर सांत पावलून हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप बाबा भयणीनो ह्या पासतच आपूण संवसारांत येताना क्रिस्तान म्हळें बलिदानां आनी अर्पणां तुका नाका जाली पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली होम बलियो आनी दोश परिहाराची बलिदानां तुका मानवाली नात तवळ हांवें म्हळें पळय हांव आयलां पवित्र ग्रंथाच्या कवळ्यार म्हजे विशान बरोवन आसलेलें बरें देवा तुजी खुशी करूंक हांव आयलां पयलें तो अशें म्हणटा बलिदानां आनी अर्पणां होम बलियो वा दोश परिहाराची बलिदानां तुका नाका जाली वा तुका ती मानवाली नान उपरांत तो म्हणटा तुजी खुशी करूंक हांव आयलां तशें म्हळ्यार तो पयल्यांची आराधना आनी स्तुती रद्द करता आनी दुसरीच एक स्थापीत करता हे खुशेक लागून जेजू क्रिस्ताचे कुडीच्या एकच फावटी केल्ल्या बलिदाना पानिपात आमी पवित्र जाल्या देवाचें उतर देवाचे वडकार Alleluia, 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 Alleluia. आपले सर्वेस्पराची साकर तुझ्या उतराप्रमाणे मुझे थंय जाव Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमची सभे असो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सौम्या. थोड्याच दिसांनी मरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवून धावी गेली थंय जाकरीच्या घरा भितर सदना एलिझाबेथीक तिणें नमान केलो एलिझाबेथीन मरियेचो नमान ऐकतच तिचे कुशींत असलेल्या बाळकान उडी मारली आणि एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बरोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली
स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सुमयेच्या मातीन म्हज्या बेटक येवचें हें भाग कळटावन म्हाका फोव जालें. तुज्या नांवाचो शब्द म्हज्या कानान पडतस म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणा कडीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सतमानलेली तूं कितली भागी. तवळ मरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी घेता. म्हजो आत्मा देवा म्हज्या तारवकाती संतोशान उडता. कित्याक आपले किरकोळच्या रंदशीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देवाचें उतर. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, अद्वेंत काळार आमी आसा. क्रिस्त येण्याचो काळ सोत आयतार आमी संभ्रमता. हर एक आयतार आमी हांगासर वाती पेटयलेल्यो आसात. पयल्या आयतार आमी पेटयलेली खंयची वात? जांबळी कलराची. आनी त्या दिसा कसलो संदेश, बरवसो म्हणलो संदेश आमी घेतिल्लो आसा. दुसऱ्या आयतारा दिसा आमी परत जांबळी कलराची वात पेटोवन त्या दिसा कसलो संदेश आमी आपणायलेलो आसा? मोग म्हणलो संदेश आमी आपणायलो आसा. तिसरो आयतार आमी संभ्रमलो त्या दिसा गुलाबी कलरीची वात आमी जळयली आनी ह्या मुखांतर संतोष म्हणलो संदेश आमी आपणायलो. आयच्या दिसा चवथी वात आमी जळयली. खंयच्या कलराची? जांबळी कलराची. खंयची? जांबळी कलराची. आनी जांबळी रंगाची वात जळोवन आयच्या दिसा कसलो संदेश आमकां पवित्र सभा देवाचें उतर आमकां दिता? शांती म्हणलो संदेश, पीस, शांती म्हणलो संदेश आमकां दिता. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, मनशा जिवितांत मनशाक प्रमुख आज कितें जायचें? मनशा जिविताक आज प्रति रितीन शांती भोव गरजेची. दुडो कितलोय आसत, आस्त बदी कितलेंय आसत, पूण मतीक समाधान, कुडीक शांती, उल्हास ना तर मनीस जिवीत व्यर्थच व्यर्थ. आज जायते जण पळोवंक सोबी दिसतात, पळोवंक बरें आसात, सगळें बरें आसा, पूण बिलकूल शांती म्हणलें ना. एकलो मनीस म्हाका एका फावंडेशन स्टोन घालूंक आपोवंक व्हरूंक आयिल्लो, व्हडलो मनीस, ग्रेस्त मनीस. तो व्हरतना म्हणलो, म्हजे लागीं जायतें आसा, जायतें आसा. म्हजे लागीं मस्त 500 गाडयो आसात, व्हडल्यो व्हडल्यो. म्हजे लागीं मस्त पयशे आसात, व्हडलें घर आसा, पूण हांव काजर जावंक ना. हांव एकसूर आसा, सगळें आसा, पूण एक मात्र ना, समाधान ना म्हणालो. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हें समाधान खंयसर मेळटा? आज समाधान सोदून मस्त जण मस्त कडेन वेतात, मस्त कडेन वेतात, हिमालयाक वेतात, आनी खंय खंय स्पिरिच्युअल सेंटर आसात, मेडिटेशन सेंटर आसात, थंयसर वेतात, रावतात. एकलो मनीस म्हाका म्हणटलो, व्हडले व्हडले मनीस, अदानी अंबानी तसले व्हडले व्हडले मनीस व्हडल्या व्हडल्या ते मेडिटेशन सेंटरान वतात. एका रातीक 5 लाख 10 लाख रुपये एका दिसाक भरतात, मेडिटेशन करतात, शांती आपणाचे प्रयत्न करतात, फाटी वेतात. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, आज मनीस शांती सोदून येणे तेणे धांवता. काही थोडे विकेंड आयले म्हणटा मॉलाक वेतात, काही थोडे बिचाक वेतात, काही थोडे मुवी घेतात, काही थोडे खेळोंक वेतात, काही थोडे खेळ खेळटात, काही थोडे जुगारी खेळटात, काही थोडे रम्मी खेळटात, आनी अशें जायत्यो वाटो सोदतात, पूण थोडे फावटी असले समाधानी उगडोवन घेतात. मनीस समाधान शांती सोदून जायते कडेन वेता, पूण शांती मास आपणावंक शकना. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देखून आयच्या आयताराच्या ह्या दिसा देवाचें उतरच शांती दिवचें वर्तें हातेर म्हणलें सत आमी मानून घेवंक जाय. देखून जेजून म्हणलें उतरां आसात, हांव दिता तें समाधान संवसार दिवंक शकना, हांव दिता तें शांती संवसार दिवंक शकना. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हर एक मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी शांती खातीर मागता न्ही गी. शांती तुमचे सोवे आसूं, शांती तुमचे सोवे आसूं. कित्याक इस्त शांती जेजून आपोस्तलांक दिल्ली, इत्त शांती जेजून सिसांक दिल्ली. कित्याक ते दोसपर जाल्ले, फुडें कितें करचें कळीत ना,
व्हडलो मनीस जातलो जेजू राय जातलो चक्रवर्ती जातलो अधिकार चलयतलो ताच्या राजवडकेंत आमी पाठार बसतले हांव विविध हुद्दे आमी आपणायतले हांव असले चिंतपार जेजूचो फाटलाव केल्ले सीस जेजू वळवळ्यान मरतना आटे बिटे खाण मरतना नालिसायाचे मरण मरतना खुर्सा रूम कळोन एका रितीचे भिरांकूळ ओडण्याचे मरण मरतना हे सगळे देदस्पोर जाले सगळे खावचेले भियेले फुडें आमची कितें गत आमकांय तशें सजीवेश मारतले कित्याक आमी ताचो फाटलावदार म्हणल्या खातीर अशें भिरांतीन आख्खांतून आसलेले थोडे धांवले पळण एमोसाच्या वाटेर धांवले आनी थोडे आपल्या आदल्या वावराक दर्याक फाटीं गेले म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पूण भियान ते दारान धांपून लिपोन बसताले आनी ह्या वेळार जेजू तांच्या मदें येतालो आनी म्हणटालो कितें म्हणटालो शांती वा समाधान तुमकां पळया वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजून तवळ मेळून तांकां समाधान दिलें ताच्या उतरां मारिफात एम्मोसाच्या वाटेर त्या सिसांक जावं पेद्रोक जावं जुवांक जावं थोड्या सिसांक ताणें तवळ मेळ्ळो आनी ते समाधान निरंतर दिवचे प्रयत्न केले आज पवित्र सभा हर एक मिसाच्या बलिदान वेळार तें समाधान दिता शांती दिता आनी म्हणटा शांती तुमचे सवय आसूं एक मागणें आसा मिसाच्या बलिदाना वेळार न्ही कितें आसा सुम्या तुवें म्हळें हांव तुमकां शांती दिता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता पूण आमचेर न्ही पूण पवित्र सभेच्या भवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ जो जी ते राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सर्वेस्पराची शांती तुमचे सवय आसूं मागीर एकामेकाक शांती दिया पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तुज्या कुशे प्रमाणे कोणाक ती आमकां शांती फोव जाता कोण पळय खलत्या खाळसां येता भळ्या मनान येता नितळ खाळसां नितळ मनान येता सर्वेस्परा मुखार बसता सर्वेस्परा मुखार सरपडता सर्वेस्पराक मुखार आज जोडून मागता तसल्यांक ती शांती फोव जाता तसल्यांक ती शांती फोव जाता देवाच्या उतराक खलतीमान घालतात देवाचें उतर आयकून घेतात देवाचें उतर काळजान जगोवन दवरतात तसल्यांक ती शांती समाधान फोव जाता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हेच्या सुवातेंत आमी आयकले हांगासर पळया मरी एक आज वरत्या मोपाची शांती फोव जाली जाल्यार कशें देवाच्या उतराक खल जावन देवाच्या उतराक खलतीमान घालन देवाच्या उतराक खालची येयल्ल्यांत तिका शांती समाधान फोव जालें तिचें काळीज उल्हासान भरलें संतोशान भरलें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया हेच्या सुवातेंत ती आज गर्भेस्त आसा आनी ही बरी खबर घेतिल्ली मरी गर्भेस्त आसलेली मरी तिच्या मावशे भयणी एलिझाबेथीक मेळोवंक वता धांवें गेली ती धांवें कित्याक तिका प्रसूजपणाचे दीस लागीं पावुल्ले आनी ह्या संदर्भार तिचो बाळंतेर काडच्याक ती वता थंयसर तिची सेवा करच्याक वता ती उतरप्रायाची अस्कत ती उतरप्रायाची आनी ह्या संदर्भार ती गर्भेस्त जाल्ली आसा ती प्रसूज जातना पळया तिची दूख तिचे कश्ट कितले आसतात देखून तिका कुमो करच्या तिची सेवा करच्याक पळया देवाच्या पुताक कुशव्यान घेवन मरी पळया एलिझाबेथीच्या घरा वता आनी एलिझाबेथीच्या घरा भितर सदना ती कितें म्हणटा नामान करता हाय बाय कशी आय तूं हाय बाय कशी आसाय तूं हांव आयल्या कांय भिये नाका हांव तुजी सेवा करूंक तयार आसा पळया इतली बरी उतरां मरी उलयता आसतना एलिझाबेथीच्या कुशव्यांत असलेल्या बाळकान उडी मारली पळया कोणें स्नानीक जुवावन उडी मारली पळया उडी मारली मरी सोनामान आयकतस तिच्या कुशींत असलेल्या बाळकान उडी मारली आनी ह्या मात्र न्ही एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरोवन म्हणाली पळया आतां मरी एक संतोश जावं कारण आसची उतरां हांगासर आसात स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी तुज्या कुशीचें फळ आनी हें फळ स्विकार करूंक मरी कबूल जाली मरी आयती जाली आपणे सुमेची साकर तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हणाली आनी ह्या उतरा वरवीं मरी थंय तो संतोश भितर सरलो दुसरें एलिझाबेथ म्हणटा म्हज्या सोम्याच्या माथेन म्हज्या देवाच्या आवयन म्हज्या बेठेक येवचे भाग खंय तावन म्हाका फोव जालें म्हजो पती देवाळांत दुंप पेटोवचो सेवा करतालो सेवा दुंप पेटोवची तो याजकी वर्गाचो एलिझाबेथी एक याजकी वर्गाची आमी फकत दुंप पेटोवचो वावर पूण दुंप पेटयतल्या देवाक
पळया आमी देवाक भेटयतले हांव आनी पळया तो तूं देव आज मनीस जावन एक स्त्रियेच्या गर्भांत तावन आज म्हज्या घराक भेट केला म्हळ्यार खरें तें कितें व्हरतें भाग म्हजें पळया हें येवचें भाग म्हाका खंयतान फोव जालें एलिझाबेथ परत म्हणटा तुज्या नामान असो शब्द म्हज्या कानान पडटस म्हज्या कुशींतल्या बळकान उल्हासान संतोषान उडी मारली उल्हासान उडी मारली आनी परत ती मुंदरसून म्हणटा सर्वेस्पराक आपणा कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सत मानलेली तूं कितली बागी पळया सर्वेस्पराक आपणा कळीत केल्ल्यो संगती तुजे थंय घडोवन येतात म्हूण पाथी येतली सतमानतेली बावर्ताची स्त्री तूं देखून तूं कितली भागी वय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो पळया मुरी एक संतोष सावकारानाच्यो संगती सगळ्यो एलिझाबेथीन हांगा उल्लेख केल्ल्यो आसात देखून ती मरी संतोषान भरता उल्हासान भरता आनी ती म्हणाली म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता म्हजो आत्म देवा म्हज्या तारोकातय संतोषान उरता कित्याक आपले किरकोळ चारंदाशेचेर ताणें दया दिश्ट घाली वय म्हज्या मोगाच्या बाबडीन हो संतोष आपणावंक कितें करियेत मुरी देवाची माता जाल्यार ही उगत घरा बसूंक ना कसते तेले एलिझाबेथीची सेवा करूंक गेली कसते तेल्या मनशाक आदार दिल्ल्यान आमकां संतोष मेळटा भुकेल्ल्या मनशाक कांय उरले पोटा दिल्ल्यान आमकां संतोष फोव जाता शांती फोव जाता तशेंच कसते तेल्या विविध रितीन अडचणीक समस्यांक बली जाल्ल्या मनशाक सुटका दिवन जिवीत दिल्यान जाल्यार म्हाका एक दादोसकाय फोव जाता आनी ही दादोसकाय शांती म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो शांती आज भोव गरजेची शांती म्हळ्यार समाधान शांती म्हळ्यार काळ जमानाचो संतोष तो आपणावंक आमी जाय आज जायते जण बिजनेस करना आसात थोडे फावटी रीण आसा थोडे फावटी बिजनेस बरें जायना थोडे फावटी कामागार आसनात ते जायते जण थोडे फावटी मस्तू टेन्शनार डिप्रेशनार आसतात घरांत मस्त जाणां आसात दादलो पियेता जबाबदारेचें काजरी जिवीत जियेना समान काम करिना घडीना अशें आसतना बायले करी तेच्या भुरग्यांक मस्तू नासमाधान आसा टेन्शन जाता ती डिप्रेशना वतात जायत्यो स्त्री आसात दादल्याचें उतर आयकनात फोवतो मोग करनात कुटुंबांत स्पंदन करून जियेनात म्हजेंत जाय जें म्हणलें हट्ट धरून आसात माय मांवाची सेवा करूंक फाटीं सरतात असल्या संदर्भार दादलो कात्रेच्या इड्याक अडचणीक सिरकल्ले बरी आसा बायलेक सोडूंक गिनी आवय बापायक सोडूंक गिनी असल्या परिगतेंत आसून कसते तले जायते जाण आसात जायतीं जाणां भुरगीं आसात मोबायलाच्या आनी माध्यमाच्या विशेष एडिक्टाक लागून जिवीत वगडायलेली गेम खेळून आसात जायतीं जाणां आसात ड्रग्स आनी तशेंच अफीम गांजा बिडी सिगरेट आनी मादक द्रव्यां आमाल पिवणें घेवन जायते फ्रेंड्स इश्ट म्हणून सांगून जायते जिवीत बरबाद केल्ले जायते जाण आसात घरा भितर येता आसतना तांकां ना समाधान खाऊ जेणी हांवें कितें केलें करूं नजो आसलें ह्या सवय कित्याक हांव बली जालो जाय नजो आसलें असले करगोचे जायते जाण आसात कित्याक पियेतना तांकां कळना पिरवल्या उपरांत कळटा ताणें केल्ली सूख कितें ताणें उलयल्लें उलोवणें कितें ताणें मारले मार कितें ताणें केल्ल्यो दोशी कितें ते पियेल्ल्या वेळार करना आमाल आसल्या वेळार जाय कळना आनी पिरवल्ल्या वेळार करता आनी तो पश्चात्तापवता पूण परतून संजेर तशेंच करता म्हणजे मग अशें भाव भयणीनो आनी थोडे आसात ऑनलायनीर गेम खेळोन जायते जण जिवीत सोगडयले आसात कांय थोडे ऑनलायनीर गेम खेळोन म्हयन्याक 1.5 लाख सांबाळ मेळ्ळो जाल्यार म्हयन्याक 1,80,000 1,80,000 होगडयतात 30,000 रीण करतात ताका दिसपडतो खर्च काडूंक बायलेच्या सांबाळांतले पयशे घेतात असले परिस्थिती आसात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कुटुंबां रडचीं आसात जायतीं कुटुंबां आज घोव बायले वरवीं विंगड सावन मेकळीं जाल्लीं आसात दादलो रडोन आसलो आसा व्हंकल रडोन आसली आसा कुटुंबांत समाधान म्हणलें ना असलीं आसात वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जिवितांत कश्ट येताना समस्या येताना जिवितांत आमकां नासमाधान भोगतना आमी कोणाक आमी उलो मारूंक जाय थोडे बडे आमी उलो मारता नाका जाल्ल्यांक नाका जाल्यार उलो मारतना ते येतात तुजे सांगात दितात पूण थोडे तुजे सवय थोडो रावतात गमात करतात पार्टी करतात वेतात आनी तो शाश्वत समाधान संतोष दिवंक शकना म्हणलें सत आमी मतीन दवरूंक जाय आज म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो समाधान दितलो एक मात्र वैज आसा तो सोमी जेजू क्रिस्त ताची उतरां ती समाधान दिवची सोम्या तुजें उतर कितें सोम्या तुजें उतर
जिवीत दिता. पळया सुम्या तुजें उतर शांती दिता, समाधान दिता. हें उतर आयकोंक, तें उतर जियोंक, तें उतर पाळूंक आनी त्या उतरा खाल चलोवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. मुरयेन तें केलें. मुरयेक जायते कश्ट आसले, समस्या आसले, पूण ते सगळे ती पयस करता, सगळे ते पयस दवरता. देवाचें उतर आपल्या जिवितांत रुदा करच्या दिशेन मेटां काडटा. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या वरवीं तिगाचो संतोश देखून ती म्हणटा म्हज्या देवा थंय म्हजो आत्मो संतोशान उडता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज ददुस्कायाचीं कामां केल्ले वरवीं, बळेपणाचीं कामां केल्ले वरवीं आमच्या जिवितांत वर्त्या मापाचो संतोश आपणावंक साध्य जाता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी कलती जावया, आमी बळी जावया, आमी सादी जावया. कलतेपणांत, बळेपणांत, सादेपणांत मेळचो संतोश इतलो आनी तितलो न्ही. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, कोण हंकारी जाता, गर्वी जाता, आनी कोण हंकारी गर्वी जाता, ओडपणाचो मनीस जाता. हांव दुडवादीक, हांव बलिश्ट म्हणलें चिंता रुता दोन येता, तो समाधानान जिवंक बिलकुल साध्य ना म्हणलें सत आमी मतीन दवरूंक जाय. कित्याक ताच्या त्या सालसम कडेंत जायत्यांक तो दुखयता आनी तांचें दूख हाका समाधान दिवंक शकना म्हणलें सत देवाचें उतर स्वस्थ रितीन आयच्या दिसा दिता म्हणलें आमी मानून घेवंक जाय. देखून एक वर दोळे दांबया आमी. सदी बळी कितली बागी पृथ्वी जातली तांचें दायज. नितळ मन आसूं कितलो बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. असले सादे बळे जावन, नितळ मनाचें जावन, मोरये बरी पेल्याची सेवा सक्री करून सारकीचो संतोष, सारकीचें समाधान, शांती जोडोवंक जायची कृपे देणी फावो कर म्हणून आमी मागया. आमेन. उबी रावया. तरी एका देवा तें आसूल आमचो बाबा तूं सारया सगळीं सांगाता एकाच देवा सतमंता सर्पद्वेतार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीसो दिसत्या ना दिसत्या सर्वस्तुसो रचनार एका समियाक येजू क्रिस्ताक सतमंता देवा सुक्लोस पुतो सर्गळादी बापातोन जल्माला देवातोन देवूस वडातोन उसवाड खरे देवातोन सल्लो करो देव तो देवातोन सल्मला तगर सोनाम बाबाच्या सही बसो ताचे वरवीं सर्वस्तु केल्या आम मनशां बसोत आनी आमचे सोडणे बसोत सर्गांतोन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकारमयाची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसोत पोंस पिलाता काल ताका कुरसार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निके केलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची मेल्ल्यांची मनसिबी करूंक वैभवा तो परतून येतलो आनी ताचे रसवणकेक शेवट आसचो आनी पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वर आनी तो बापा आनी पुता निपसला बापा आनी पुता बराबर तागे समसर्थ नमस्कार आनी महिमा हो प्रवादे वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कॅथोलिक आनी धर्मदावरी स्थापलेले सभे सतमंता पवित्राच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नाना समन मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवन पडाक आनी सस्ताच्या जिविता विश्वास उरवता. आमेन. मगळ भाव भयणीनो, आमची मागणी आमची गरजो आमी आत्तां उसारलेल्या ह्या सभा वर्तान विश्वासान तरी एका देवाच्या पांया तळा आमी समर्पिया. मोगाळा बापा पवित्र सभेचे मुखेली जावन आसच्या पापा साहेब सर गवळी बापांक याजाकांक आनी धर्मिकांक येवकारिस्तांतल्या तुज्या पुता जेजूचो लागशिल्ल्यान सांगात बगूंक आनी आपले ताबेन दिल्ल्या भावार्थ्यांचो पोस करूंक आत्मी गटाय लाभय म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्रांच्या मुखेल्यांनी आनी अधिकाऱ्यांनी निस्वार्थी आनी सेवेच्या मनोभावान तांकां दिल्ली जबाबदारी प्रामाणीकपणान करूंक तांकां उमेदीन भर आनी आमच्या राष्ट्रांनी शांती फावो कर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. पिडेस्त आनी प्रायवंत भावा भयणींक तुका समर्पित हांव. तांचे कश्ट हाळू कर आनी तांकां बरी भलायकी फावो कर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. समेस्त युवा जाणांनी आनी भुरग्यांनी आमच्या भावार्थाची सतां आनी जेजूची शिकवण नियाळ करूंक समजोवन तुका साक्षान जियोंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. विविध कश्टाक बली जाल्ल्यांक आनी एकसुरपणान जियेतल्यांक तुजे सोडणीचो अनुभव भोगोवंक फावो कर. तशेंच समाजेंत विविध रितीन सेवा दितल्या सेवकांक बऱ्या भलायकेन सांबाळ म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकारिस्ताच्या मेजावा बवरी एकठांय जाल्ल्या
आम्हा सर्वांक समाधान फाटय. आमची कुटुंबां तुका समर्पिल्लीं मोगाची बिडारां कर. आमकां समेस्तांक सेवेच्या स्पिरितान भरलेलीं कुटुंबां कर म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. एगडी बोरदोळे दांपी आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. जे कोणा मागतान बसयला हांगा सगळास खडया तांचे बसोत आमी मागया. सगळींच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखारूच आलेली आमची मागणी दयेन स्विकार करी. संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसा. कश्ट दूख सुख संतोष सगळे येता आसतना आमी जोडे पोटी आमी नासमाधानी जाता, अशांतेची मनशां जाता. तुज्या पुताचें उतर आमकां शांती दिता. कलतेपणान सदेपणान बळेपणान तुजें उतर आयकून त्या उतरा खालचीवन पेल्याच्या सेवेंत तुज्या मोगांत वाडलेल्यांत तो सर्गी सोसून तो सर्गींची शांती जोडूंक साध्य जाता म्हळ्यार सत आमकां तूं शिकयताय. हे सतकाल जिवंक जाय अशी कृपा दिनी फोव कर म्हूण मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. काणी समो करा. बापा हाडू नया तुझ्या पायंतळी नितळ जावच्या आशे आमची काळजां गेली. घे म्हाका तुजे लागीं पाकी निर्भागी. घे म्हाका तुजे लागीं पाकी निर्भागी. उपकार साबार केल्याय तुवें दिवून आमकां जिवीत नवें. उपकार साबार केल्याय तुवें दिवून आमकां जिवीत नवें. बेडता वास जीवनाचे उड्या वयना सोबे. बापा हाडू हया तुझ्या पायंतळी नितळ जावच्या आशे आमची काळजां वेळी. घे म्हाका तुजे लागीं पाकी निर्भागी. घे म्हाका तुजे लागीं पाकी निर्भागी. दिल्याय आमकां जायती देणी वांटून घेवच्या निस्वार्थपणी. दिल्याय आमकां जायती देणी वांटून घेवच्या निस्वार्थपणी. जोडून वेचे वाती बरी अर्पिता आमची जिणी. बापा हाडू आयला तुझ्या पायंतळी नितळ जावच्या आशे आमची काळजां वेळी.
म्हणजे भाऊ बहिणी म्हजेनी तुमच्या हातांतले पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवा मानतात असले जामण मागाती हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात महिमे आमच्या लेखे पैसाच्या आदबा सर्वेस्पर आमच्या बहुमोगाळ बापा तुझ्या पवित्र आत्म्यात भगवंता ओंकार मायाची कूस फळ केली तुझ्या वेदेचेर आम्ही दवरल्यान दिन देणी त्यास पवित्र आत्म्यावरवी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सभे आसों आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळीने सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूं फावो हो काय दोन्ही तिसो आनी आमच्या फायद्यासो तो येतलो म्हण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटले उतरावरत्या मोगान ओंकार मायेन ताका सांबाळलो जुवान ताची वाट तयार केली आणि तो पावतच ताची वळख आमकां दिली आपल्या जन्माचे परबेक संतोषान तयार जावच्या ताणे आमकां फावो केलें आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका आमी मेळों सगळीं गितां गावून वाकणेची देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता बिगल्या बहु पवित्र घडी आमी संभ्रमता भाव भयणी नवडो आनी वायन आसलें जेजूचें मांस आनी रगतां बदलची पवित्र आत्म्याची बहु पवित्र घडी हे घडी कितें मागता आमी खंडीत घेता हेचे दिसा प्रते रितीन समेची शांती आमकां मेळों दी म्हूण मागया आमच्या घरांत ती शांती आसूं दी आमच्या काळजा मनांत ती आमची आसूं दी आमच्या कुडींत ती आसूं दी हे मुखांतर शांती समाधानाची आमी जावंक विशेष रितीन समेच्या कुडी रक्ताची कृपा मागया बाबा कुरुसूतून पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगती आपल्या सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याचे सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची तेसपरी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्याचे सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्तीक कराराचें रगत पदकाचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसूत आनी समेस्त मनशां बसूत तें वरवतलें
हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaso gutu pergetuya Somi Jesu melo, Somi Jesu melo, Somi Jesu jivan zara. Oh, bawarta so good, ami pergata, Jesu lovyane dolo. बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणास मी भक्तीपणी उडास करता आणि व जिवीतच उंडो आणि सोडूनीची कालस तुका समर्पिता. तुझे मुखार येऊं का तुझी सेवा करूं आमकां फोवो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड रग सेवतेल्या आमा समेस्ता पवित्रत्म्य वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे संवसारार विस्तरलेली तुजे पवित्र सभेस उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा सीब पीटर पॉल आमच्या गोडी पापा आनी सगळी येजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजी इस्तगती नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परसडीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिय देवाचे माये संगती तिसपती भगेवान जुजे भगेवान धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची आचना मथेन दवरना. सर्गीची शांती समयाची शांती आमचे ती निरंतर आपणावंक जाय आसचें. कलतेपण बळेपण सदेपण देवा घडचें मागून घेवया आनी सुमयान शिकलेले मागणे सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमची इसलेल्या मुक्षितां अशी आमची बदकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळे पडों दिनाका. पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली विघ्नांतले अनवरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार. देखूण जिवितांत समाधान संतोश आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडून दा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीने सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जेत आनी राज वर्सलयताय ससनाच्या ससना. समयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगस गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दिवी. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी. संवसाराचें पाप काडटा ती. मनशा कुळाक ना समाधान आसल्या सगळ्या मनशा कुळाक सर्गेची शांती हाडून आयिल्ली. समजेचें उतर पाळटा बळेपणां सदेपणां स्विकार करता ताका सर्गेची शांती निरंतर फावो जाता. असले जिवी जिवंक आपोवणी दिता ती. हे शिडयेचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी
समया तुवें म्हजे बेतरेमचें बाग म्हाका फवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुण रगत म्हाका ससनाच्या जिवितांत सांबाळूं. आमेन. मोगळ भाव भयणीनो, पवित्र कुमगार, फकत आमी जिबेर मासेवसो. दिव्यवाणी 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 जेजू ये तू मुझते सदा रहो तू मुझते देवी कृपे कर तू म्हाका मस्त तुझे कितले स्वादी रगते बोवा मोली आत्मी गटा सदा दिवचे अत्रेका सौम्य हांव तुझ्या तुका मासार का सदा पोसाय म्हाका दुसरे कितले चिडी म्हाका नाका सौम्या तू साय म्हाका अत्रेका सौम्य हांव तुझ्या तुका मासार का सदा पोसाय म्हाका दुसरे कितले चिडी म्हाका नाका सौम्या तू साय म्हाका सौम्या तू दाकाची वाल आनी हांव ताचो फाटो चिडकोन रावूंक शिकय म्हाका जो तुजे थंयची येता ताचे थंय तुजी येता शुभम फळ सदां दिवंक सोदता अत्रेका सौम्य हांव सेटा तुका मासार का सदा पोसाय म्हाका दुसरे कितें चिडी म्हाका नाका सौम्या तू साय म्हाका अत्रेका सौम्य हांव सेटा तुका मासार का सदा पोसाय म्हाका दुसरे कितें चिडी म्हाका नाका सौम्या तू साय म्हाका काळजांत आयिल्ल्या सौम्य जेजूक आमी अर्गां दिवया. आमच्या मोगान बरोवन शांतीचो कुंवर आमच्या काळजा मनांत आयला. आमकां शांती दिवंक तो आयला, समाधान दिवंक तो आयला, आमच्या घरांत रावंक तो आयला. आमच्या घरांत आसलें नासमाधान कान उडोवंक शांतीचें समाधान रुता करूंक आयला. आमच्या काळजा मोतीचें नासमाधान कान उडोवंक शांती समाधानाचें जिवीत फांकूंक आयला. ह्या सौम्याक आमी स्वागत करया, ताची कृपा मागया, ताची सकत मागया, ताचें बोळ मागया, ताणें केल्ल्या बऱ्यापणाक अर्गां दिवया.
प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा, हे तुझ्या जेवणान वांटो घेवन तुझ्या सुखांत सासनाक आमकां वांटो मेळटलो म्हण आमी बरवशान भरल्या. आमच्या सडवंदराच्या जल्माची परब जितली लागीं लागीं पावता तितली व्हड व्हड जावं आमची भक्ती. हें आमी मागता आमच्या सम्या जेजूचे नांवीं. सम्याचो आशिर्वाद घेवन तकली बगवया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमची सवे आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. वसोन या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे गोड उपकार. देखून बसया.
दिली जाल्ल्या तुमकां समेस्तां देव बरें करूं म्हणटा आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा म्हणून विनंती करता देव बरें करूं. उबी रावया निमाणें गीत गावंक आयती जावया. सरकाराया आमच्या जिवा संसाराच्या चढवंदारा मेलच्या आमकां वाचाली घेवन ये सर्गासावी देव तर वेगी या भुंयतळा सालवार घरच्यान मनशा कुळाक नासांव केदीस सोडिनाका ये जेजू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पातक्यांक दुनिया अमृत आमच्या जिवाच्या ये सोम्या आमच्या सगळी सांगता मोगाळ पुता सोवे अवकार मोरी आशीर्वाद दीव आमकां. रोजारी साहेबिनी सगळी सांगता भगवान क्रिस्ताचे कृपेन इरो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.